बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मोदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. जाफनाया अवस्वर 3 वळ 17. आमचो स्वामी आमच्या मदें हजर जाता भोपय सक्रामेंतांत. ताका आमी मानान आनी घनान आनी भक्तीन स्वागत करया. गावन गीत आराधान आराधान स्वादीक सक्रामेंता. भक्तीन मनान खालत्या काळजान करता हांव तुका नामान. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंत. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंत. भक्तीन मना खालत्या काळजान करता तुका नामान. भक्तीन मना खालत्या काळजान करता तुका नामान. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो, ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो, ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो, ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालयता. तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालयता. हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी आत्रेता. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. भक्ती मना खालत्या काळजान करता तुका नामान. भक्तीन मना खालत्या काळजान करता तुका नामान. संवसाराचो उसवाड तूं खाळोक धांवडोवचो, समाधानाचो प्रकाश फांकोवचो. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो, समाधानेचो प्रकाश फांकोवचो. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो, समाधानेचो प्रकाश फांकोवचो. तुका मेळोवंक आशेता आत्मीक सकत लालयता. तुका मेळोवंक आशेता आत्मीक सकत लालयता. हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी यात्रेकता. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. भक्ती मना खालत्या काळजान करता तुका नामान. दोन्ही हात वयर करून आराधन करया. भक्ती मना खालत्या काळजान करता तुका नामान. हालेलुया हालेलुया हालेलुया
जेजू होगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू पदवी तुका जेजू महिमा तुका जेजू सर पदवेदार तूं सर सत्तेवन तूं सर बळवंत तूं वयस असो वयस तूं आमची विडा गुण करसो दैवीक वयस तूं खाकोतीन भरलेलो मोवाळायेन भरलेलो मोगान भरलेलो आमची दया करसो आमची काकूत करसो आमकां गुण करसो आमकां बरें करसो सर वस्तू आमकां वदकसून दिवचो सकट संगतीनी आमकां तूं पावसो आमचो सांगाती आमचो राय आमचो सोमी आमचो आधार आमचो भरवोसो आमची खरी दाखवाल तुजे ती आमी एकवटता तुजे तान आमकां कृपा बेसावां आशिर्वादां सगळीं मेळटा तुका जावं अर्घ आनी होगळा मान आनी गौरव प्रणिपात आनी नमस्कार अधिकार आनी राजवडकी पदवी ससनाच्या ससना हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोपय सक्रामेंताच्या हजरपणान देवाचें उतर मोगाचें आमी नियाळ करया वाचया आमच्या काळजां जगोवन दवरया तुमी जाफानिया प्रवादीचो बूक घेयात प्लीज टेक द book of Zephaniah the prophet chapter 3 verses 14 to 20 14व्या वळींतान 20वी वळ पर्यंत म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सियोनाचे दुवे सियोनाचे दुवे संतोषान बोब मार संतोषान बोब मार इस्रायला इस्रायला संतोषान गितांगा संतोषान गितांगा जेरुसलेमाचे दुवे जेरुसलेमाचे दुवे संतोष बरी जा बरीजा सगळ्या तुझ्या काळजांत काळजांत उल्हाशीत जा उल्हाशीत जा. आता हे उतर मोगाच्यान आमचे घर घेवया आनी म्हणया हांव संतोषान बोब मारता संतोषान बोब मारता हांव उल्हासान गितां गाता संतोषान गितांगा हांव संतोष बरी जाता संतोष बरी जाता सगळ्या म्हज्या काळजांत काळजांत उल्हासीत जाता उल्हासीत जाता कित्याक म्हजेर पडलेले फर्माण त्या फर्मान सर्वेस्परान पयस केला पयस केला म्हज्या दुस्मनांक दुस्मनांक ताणें पाठी धांवडायल्यात धांवडायल्यात. इस्रायलाचो राय इस्रायलाचो सर्वेस्पर सर्वेस्पर म्हजे मदें आसा मध्ये आसा म्हजेर आनीक म्हजेर आनीक विघ्न येतले म्हणून येतले म्हणून भिरांत धरची गरज ना गरज ना. वय समया जेजू समया जेजू, तूं म्हजे थंय आसाय थंय आसाय. म्हज्या मोदें आसाय मोदें आसाय. म्हज्या सांगाता आसाय आसाय. आनीक विघ्न विघ्न येतले म्हणून येतले म्हणून हांवें भिरांत धरची भिरांत धरची. कसलीच गरज ना गरज ना. त्या दिसा दिसा जेरुसलेमा विशांत विशांत अशें म्हणटले म्हणटले, सियोना सियोना, भिये नाका भिये नाका. तुजो हात हात गळोंक दिनाका दिनाका. वय समया जेजू वय समया जेजू, हांव भियोंसो ना भियोंसो ना. म्हजे हात गळोंक दिवचो हात ना गळोंक दिवचो ना. हांव निराश जावची ना जावची ना. हांव देदेस्पर जावची ना जावची ना. तूं म्हज्या सांगाता आसाय आसाय. सर्वेस्पर म्हजो देव देव म्हजे मोदें आसा मोदें आसा. जैत दितलो झुजारी तो झुजारी तो. म्हज्या विशांत विशांत तो आनंद बरी जातलो जातलो. आपल्या मोगान मोगान तो म्हाका नवें करतलो नवें करतलो. उत्सवाच्या दिसा दिसा संतोषात आनी उल्हासता तशें सर्वेस्पर देव देव म्हजे थंय संतोषतलो आनी उल्हासतलो म्हजे निर्भागपण तो पयस करतलो करतलो. म्हजी लज लज म्हाका आनीक आनीक भोगूंक पडची ना पडची ना. त्या वेळार वेळार म्हजेर जुलम करतल्यांचो सर्वेस्पर नाश करतलो करतलो. थोंड्यांक तो निवारतलो करतलो. वाट सुकलेल्यांक सुकलेल्यांक सर्वेस्पर एकठांय करतलो करतलो. लज बघून आसात आसात. त्या देशांत सर्वेस्पर तांकां मान आनी कीर्ती फावो करतलो करतलो. त्या वेळार वेळार सर्वेस्परच सर्वेस्परच म्हाका वाट दाखयतलो दाखयतलो. तो आमकां एकवटायतलो दाखयतलो. आमचे निर्भागपण पयस करतलो तेन्ना पृथ्वेच्या सगळ्या पर्जामध्ये पर्जामध्ये आमकां मान आनी मान आनी कीर्ती लाभाशें करतलो आमीच हें देखतेले हांव देखतेले उलयता तो सर्वेस्पर सर्वेस्पर. सर्मिया जेजू असलो भरवोसो तुवें म्हाका दिल्ल्याक हांव तुका अर्घ आनी होगलाप दिता म्हज्या जिवितांत आनी हांवें लज बगची गरज ना म्हजी लज तूं काण सोडताय म्हजें पापसाल्लें काळीज तूं गूण करताय म्हजीं दुखां पुसून काडताय करताय. बळवून झुजारी तूं म्हज्या जिवितांत तूं म्हाका जैत लाभयताय तुका हांव अर्घ आनी होगलाप दिता तुजी स्तुती गायता आंज बडव्यां सवे मेळोन सांता भक्तां सवे मेळोन हांव तुका अर्घ आनी होगलाप दिता म्हाका जनो होजान्ना होजान्ना म्हणलें गीत गावन सर्वेस्परा देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया. तुमच्या कंदाराच्या बुकांत एच 53 पेज नंबर 98 9 आणि 8 पेज नंबर 98 9 आणि 8. होजाना होजाना होजाना
सर्गीच्या त्या देवा बापाक होजाना 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 सर्गीच्या त्या देवा बापाक होजाना सांगत आम्ही गाऊया होजाना सांगत आम्ही गाऊया होजाना ताळीयो पेटून गाऊया होजाना ताळीयो पेटून गाऊया होजाना 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 सर्गीच्या त्या देवा बापाक होजाना 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 सर्गीच्या त्या देवा बापाक होजाना 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 सोडवून दिल्या देवा होजाना 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 सोडवून दिल्या जेजू ख्रिस्ता होजाना वडा ताळ्यान गाऊया होजाना वडा ताळ्यान गाऊया होजाना हसून हसून गाऊया होजाना हसून हसून गाऊया होजाना 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 दिल्या जेजू ख्रिस्ता होजाना 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 सोडवून दिल्या जेजू ख्रिस्ता होजाना 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 स्वतःच्या त्या पवित्रत्म्याक होजाना 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 स्वतःच्या त्या पवित्रत्म्या होजाना सकळ मिळून गाऊया होजाना सकळ मिळून गाऊया होजाना स्तुती होगळप गाऊया होजाना स्तुती होगळप गाऊया होजाना 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 स्वतःच्या त्या पवित्रत्म्या होजाना 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 स्वतःच्या त्या पवित्रत्म्या होजाना 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 सर्गीच्या त्या देवा बापा होजाना 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 सोडवून दिल्या जेजू ख्रिस्ता होजाना 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 स्वतःच्या त्या पवित्रत्म्या होजाना 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 स्वतःच्या त्या पवित्रत्म्या होजाना हालेलुया 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 तुका होबळा तुका छे छे तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 भोमोगाच्या नांव सर्वेस्पर देव आज सकाळी आमकां एक नवो संदेश हाडून आयला उत्पत्ती बुकांत पहिल्या वस्वरांत 20 आनी 8 वळीर आमी वाचता जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 28 देवान आशिर्वाद घालो आनी म्हळें वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा सर रचनेचेर अधिकार चलया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हाका कितली अपुर्बाची उतरां पळयत पुस्तकांत पयल्या बुकांत सुरवेरच आमकां वाचूंक मेळटात भायर आमी सगळो संवसार आमी पळयले तर आमी म्हणटा विश्वा वा आमी म्हणटा द युनिवर्स निरंतरी वाडोवन आसा की आमचे सायंटिस्ट व्हडली व्हडली रॉकेटां धाडटात ह्या दिसांनी रॉकेट धाडलां चंद्रेमाचेर तुमी जाणात आनी 40 दिसां उपरांत थंय वचून पावता खंय तितलो पयस आसा चंद्रेम मंगळा ग्रहाचेर वचून पावोंक 3 की 6 म्हयने तांकां पावले तांच्या रॉकेटाक पावोंक आनी नखेत्रां कितली कितली पयस आसा असंख्यात मेजूंक जायना तितली नखेत्रां आसात मातनी आकाशार इतली नखेत्रां आसात नवी नवी नखेत्रां जल्मोन आसात की कितलीशीं नखेत्रां मरोन आसात मातनी सगळें ते गॅलेक्सीज आनी द होल युनिवर्स इज एक्सपांडींग थंयसर आमी एक वाडावळ आमी पळयता भुंयचेर आमी पळयता
ह्या दिसांनी पावस आयलो नवें तण केल्लें नवीं झाडां केल्लीं ती वाडटात आनी व्हड जातात आनी आपुरबायेचीं फुलां जातात आपुरबायेचें फळ जाता आपुरबायेचें बेळें जाता आनी ल्हान झाड आसलें व्हड व्हड रूख जाता आनी बळवंत रूखकाड जाता अशें आमी पळयता हर एका रचनेंत थंय एका तराची वाडावळ आमी पळयता आनी थंयच खंयसर वाडावळ आसा आमकां संतोश जाता आमच्या फुलां झाडांनी फुलां जाल्यार आमकां संतोश मात न्ही आमचें ल्हानशें भुरगें वाडटा आसतना आमकां संतोश वय पयले फावटी आमचें भुरगें 4 पांयांनी चलता आसतना उपरांत 2 पांयांचेर चलता आसतना गोद्दें गोद्दें उलयता आसतना आनी उपरांत शिकप शिकता आसतना मात न्ही आपुरबायेचीं ताल येता ताचें तें उर्जी जाता जाल्यार बरें करून उलोवंक ताका जाता या गायन करूंक जाता संगीत वाजन खेळोंक ताका जाता या शिकप शिकता ताका थंयसर डिस्टिंक्शन मेळटा या व्हडलो मान गौरव मेळटा आमकां संतोश आमकां आमच्या कुटुंबांत एक बरें काजर जाल्यार या बरें नवें घर बांदल्यार या कसलोय संभ्रम जाल्यार म्हळ्यार वाडावळ मोगाचें आमकां संतोश भरीत करता आनी देव न्ही जावन मोगाचें आमच्या जिवितांत आशेंचें तितलेंच आमी वाडा जाय आनी साडा जाय थोडे फावटी वाडा जाय आनी सडा जाय म्हणटा आसतना केवल आमी अंकी अंशांनी म्हळ्यार ओन्ली न्युमरिकली आमी वाडा जाय म्हण थोडीं जाणां चिंतात भुरगीं चड वाडची गरज ना कित्याक सगळ्या संवसारांत जनसंख्या वाडला पूण त्या विशयांत आमी नियाळ करचे नाका पूण आमच्या जिवितांत आमी आध्यात्मीक रितीन वाडा जाय आमच्या मोतींत आमच्या जाणवयेंत आमी वाडा जाय आमच्या काळजांत आमच्या भोगडांनी आमी वाडा जाय आमच्या भावार्थांत आमी वाडा जाय देवा थंय संबंदांत आमी वाडा जाय आमी पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकांतय आमी वाडा जाय आमकां वाचूंक मेळटा रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या वस्वरांत थंयसर 17व्या बळीर रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 17 एक मनशा वरवीं ताच्या पातकाक लागून मरणान आपली राजवडकी चलयली तें खरें जाल्यार एक मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनीकी कितलो व्हरतो देवा थावन धाराळ कृपा आनी नितीवंतपणाचें धर्मार्थ देणें जोडलेली त्याच क्रिस्ता मारिफात जिवीत जोडटली आनी राजवडकी चलयतली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रमुख शब्द मोगाचे न्हू जिवीत जोडटली आनी राजवडकी चलयतली सकण म्हणा जिवीत जोडटली आनी राजवडकी चलयतली देखून जिवीत जोडचें देवाक महत्वाचें जावन आसा आमच्या जिवितांत बरो वमतोच्या मापान जिवीत आमकां मेळा जाय म्हणजे कुडींत आमकां बरी भलायकी आसा जाय आमच्या जिवितांत बरी शिस्त आसा जाय भक्त आसा जाय जिवितांत एक बरें मिसांव आसा जाय आमच्या जिवितांत एक कठीण परिश्रम आसा जाय आनी देवाचेर संपूर्ण भावार्थ पात्यांनी दोन आमी धरलेले ती वाट तिरासणेन आमी चलोवन कठीण परिश्रमान त्या शेवटाक पावस जाय आमचें मिसांव आमी जारी करी जाय या मिसांव आमी संपूर्ण करी जाय हाका गरजेचें राजवडकी चलोवची सगळ्या रचनेचेर अधिकार चलया आनी हांगासर 2 संगती मोगाच्यान आमी प्रमुखपणी आमी नियाळ करूंक जाय आमी सांगात येत आसतना आमी अधिकार एकामेकाचेर चलोवचो न्ही मनीस सगळे देवाची भुरगीं पळय मनीस सगळे देवाची भुरगीं आमी एकामेकाची सेवा करी जाय एकामेकाचो मोग करी जाय एकामेकाक दया दाखय जाय एकामेकाची काकूट करी जाय एकामेकाच्या गरजांनी पावा जाय एकामेकाचो हांगा सहकार करी जाय आमी कॉम्पिटिशन करचें न्ही स्पर्धा करचो न्ही ताचेकी हांवें चड मार्क्स काडचे ताचेकी चड हांवें ग्रेस जायचें म्हणून न्ही पूण देव म्हाका म्हजें तां तुजें तां आशेता हांवें परिपूर्ण संपूर्ण जायचें जसो सर्गीचो देव बाप संपूर्ण परिपूर्ण गी तुवें जाय जाय संपूर्ण आनी परिपूर्ण वय तुज्या म्हज्या जिवितांत पातकां आसात फाटल्या जिवितांत पूण स्वामी जेजू त्या सर पातकांतले म्हाका तुका बक्षिता पळय देखून म्हज्या पातकां खातीर खांतवणी न्ही बगार सोम्या जेजू क्रिस्त थंय हांवें भावार्थ दवरी जाय भावार्थ म्हळ्यार केवल एक गिन्यान जाणवाय समजणी न्ही जेजू 2000 वर्सां पयलीं ह्या संवसाराक आयलो वय पातकाच्या बक्षाण्या खातीर कुर्सार मेलो तो पुनर्जिवान जालो सर्गाक चडोवन गेलो ही एक केवल जाणवाय एक महेत भावार्थ म्हळ्यार संबंध इट इज अ रिलेशनशीप विथ द लॉर्ड जीसस जेजू म्हजो मोग करता म्हज्या खातीर तो कुर्सार मेला देखून आनी मुखार हांवें न्ही बगार क्रिस्तान म्हजें थंय जियेसय ताचें थंय एक जावन ताचें मिसांव म्हजें मिसांव कणगण ह्या संवसारांत जियेसय ताका म्हणटात भावार्थ आनी असलो भावार्थ म्हणजे ते तुजे ते येत आसतना आमकां नितीवंतपण मेळटा नितीवंतपण म्हळ्यार देवा मुखार आमी नितीवंत जाय म्हणजे आमी नीज जावन ना फावो देवा मुखार उबो रावंक देवा मुखार उबे रावंक आमी अयोग्य पूण जेतना जेजू थंय भावार्थांत संबंद आमी दवरता एकवट आमी दवरता जेजूच्या आमोलीक रक्तान आमकां दोन तो नितळ करता आमच्या पातकांचे बक्षाणें मेळटा देवा मुखार आमी नितीवंत जाता हो जावन आसा म्हजो तुजो भावार्थ ह्या भावार्थांत आमी सर वस्तूंचेर राजवडकी चलोवची वस्तूंनी म्हजेर राजवडकी चलोवची न्ही हांवें सर वस्तूंचेर रचनेचेर अधिकार चलोवचो
मोबायलान म्हजेर अधिकार चलोवचो न्ही. हांवें म्हजें मोबायल कशें जाय तें वापरचें. कंप्युटरान जावन दी या लॅपटॉप जावन दी, तें इंटरनेट जावन दी, आंतरजाळ जावन दी, ह्या संवसारांतली ग्रेस्त जावन दी, म्हजेर अधिकार चलोवचो न्ही. बगार ह्या ग्रेस्तकायेक हांवें देवाचो भुरगो जावन कशें हांवें वापरूंक जाय तशें हांवें वापरूंक जाय. तेन्ना देवाक आमी महिमा दिता. अशें देवा थंय एकवटोन देवा थंय आमकां मेळचें समिया जेजू क्रिस्ताच्या खुर्साच्या मरणां थंय आमकां मेळचें नितीवंतपण आपणावन समिया थंय आमी संबंद जोडून घेवन जाल्यार देवा थावन येता ती वाडावळ. जें कितें आमी मागता तें सगळें आमी जोडून घेता. देखून बोपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया म्हाका न्हू. समियान दिवचो तो संदेश वाडा आनी सडा. आमच्या जिवितांत खरी वाडावळ आध्यात्मीक वाडावळ मेळच्या खातीर समियाची कृपा आमी जोडून घेवया. सर वस्तूचेर आमी राजवट चलोवंक खंयच्याच वस्तूचो गुलाम जायना अशें बगार सर वस्तू म्हज्या तुज्या हाताक हाड, ताचेर अधिकार हाड, तांकां आमी आमच्या हाता सकयल हाड, ताचेर राजवट चलोवंक देवाची विशेश कृपा आधार आमी मागया. समियाक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करया. सौम्या तुझ्या पायांतळा पूर्वसो धोबो नावायला सर्वय काळी तुझी स्तुती करूं काशेता. धन्या मोजा सडबंदार पेसांव तुझे दी तूं म्हाका कुर्सातावून कृपा तुजी वाळे म्हूण मागता. तुजे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा. तुझे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा. बेसावासो शिवो सर्गीतां देवोन येता. बेसावासो शिवो सर्गीतां देवोन येता. पोबी तुझे भूत दिसपडते प्रेरण दिता. पोबी तुझे भूत दिसपडते प्रेरण दिता. उपकारनियल तुझे अर्घां दिता. उपकारनियल तुझे अर्घां दिता. पातकातावून सुडका दिवच्या देवा थंय सर्वांक ये करच्या. कालवारी दोंगरा कुर्सार सोम्या तूं हुमकळ्ळो. मनशा कोळा पासो सोम्या कावनेतावून कुर्सा पर्या. कालतो जावून पातकी मनशाचे मरण मेलो. तुजो सोमिया सदां काळाव नियाळता. तुजो मोग सोमिया सदां काळाव नियाळता. साक्रिफीस तो तुजो काळजांत जगोवन दवरता. साक्रिफीस तो तुजो काळजांत जगोवन दवरता. ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुजो बावुरता. ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुजो बावुरता. दिंबेर पडून तुका नमस्कार करता. दिंबेर पडून तुका नमस्कार करता. उपकारनियल तुझे अर्घां दिता. उपकारनियल तुझे अर्घां दिता. समियातान बरी भलायकी आनी कृपा जोड आसता आसतनाच आमी विविध त्या सांग खातीर मागया. आज जो कोण जन्म दिवसाचे सून आसात तांचे सांगाता आमी संतोष पावता आनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. फर्स्ट बर्थडे शेन सिक्वेरा दुबय. 86th बर्थडे कार्मिन पिंटो आंजेलोर. 82nd बर्थडे कार्मिन मिनेजेस बळकुंजे. 27th बर्थडे जॉयल एल्सन डिसोजा लंडन UK. स्मिथ मॅन्युएल डिसोजा तिलक नगर मुंबई. मॉन्टेस रोजाय रोड्रिगस आजरा कोल्हापूर. एलिझा सिक्वेरा मोलोंड. तुमचे देवाचे विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां वेदमितां आनी दैवीक रेत्री मंदिराच्या आराधना मिसाच्या बलिदानाद्वारी रेतेरेद्वारी तांकां मेळिल्ल्या सर उपकारां पासत रोशन टिमा
Montero Mucca. Sant'Anthony मानाक रोशन टीमा मोंतेरो. दैविक काकुतीच्या मानाक कार्मिन फुटाडो. सायमन आणि डॉटी आणि तांचे कुटुंब पालिमार. नित्याजर सैबिणीच्या मानाक लॉरेन्स पिंटो बळकुंजे. जिवितांत वरती आशिर्वादां आनी बेसांवां जोडलेल्या पासत सेलिन ब्रिटो बहरेन. बरी भलायकी लाभलेल्या पासत पिडा गुण जाल्ल्या पासत आनी आशिर्वादां बेसांवां अनुभव जाल्ल्या पासत ऑजवर्ल्ड रॉड्रिगस. बरी भलायकी लाभलेल्या पासत जॉन पावल आनी एलिझाबेथ डिसोजा विक्रोली. जेजूच्या भोपयत काळजाच्या मानाक अनिता डिसोजा माडांत्यार. पिडा गुण जाल्या, मरणांत ती पिडेतावन सुटका मेळ्ळ्या, विजा मेळ्ळ्या, पासपोर्ट जाला, परगांव वचूंक साध्य जालां, प्रमोशन मेळ्ळां. IELTS OET एग्जामांत पास जाला, CA एग्जामांत पास जाला. घराचें काम वेळार जालें, रीण फारीक करूंक साध्य जालें. चिंतनांतल्या बरी पूत बरो जालो, वायट सवयो सोडल्यो, दुवेक सैरीक जाली. काजाराच्या जिवितांत भुरग्यांच्या देण्यातल्या 12 वर्सांत हांव आतां बरी खबर आसा. भुरग्याचो बाळतेर बऱ्या तरान जालो. दूख आसले विशेश पडापड आसली दंपरा गांठीची आनी गांठी दुखीची, ती संपूर्ण तरान पयस जाल्या. ह्या सर्व पासून आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. अर्घ आनी होगलाप तुका सोमया जेजू. आणि होगला तुका सोमया जेजू. विविध त्या पासून माग्या विशयी जावन आमी माग्या. बहीण ब्रिजित मेंडोन्सा अंधेरी हिच्या त्या पासत, बहीण एलिझा सिक्वेरा मुलोंड हिच्या विशयी त्या पासत. सर्जरी जावंचेर आसा, ती सर्जरी बऱ्या तरान जावंचे पासत. मानसीक पिडे वरवीं जायत तेन्ना कश्ट जातात, राती न्हीद पडना, मतीन कितें कितें चिंता येता तांचे पासत. तोंडांत कॅन्सर जावन कश्ट जाता. एक प्रायवंत आवय भुरगीं विनंती करतात तिका सुटका मेळचे खातीर आनी संपूर्ण बरी भलायकी तिणें जोडचे खातीर. लिवर पार्ट जावन एक बहीण कश्ट जाता, तिणें बेगीनच बरें जावंचे पासत. गांठीची दूख आसा, दंपरा गांठीची सर्जरी जावंची आसा, ती बऱ्या तरान जावंचे खातीर. किडनी फेलियर जाल्या, डायलिसीस जाता एका भावाचें तशेंच आनी एका भयणीचें. तांकां देवान गूण करचे पासत, बरें करचे खातीर, बरी सैरीक जावचे खातीर. भुरग्यांचे देणे लाभचे पासत. भुरग्याची वाडावळ सारकी ना, ल्हान भुरग्यांची, वाडच्या भुरग्यांची, ती बऱ्या तरान वाडावळ जावन भुरग्यांनी बरें करून शिकून बरो फुडार आसा करचे खातीर. ह्या सर त्या पासत सांगाता मेळोन आमी मागया. आयकमचें प्रार्थन येसोमया. आयकमचें प्रार्थना सोमया. आतां आमी मरण पावल्या मेस्ता पासत मागया. 23rd डेथ एनिवर्सरी देवादीन एलिझा लोबो बेलमाण. देवादीन मेरी लोबो. देवादीन विलियम आनी मेरी फेर्नांडीस वालेन्सिया. देवादीन हिलरी मोंतेरो मुडिपू. सर आत्म्याचो उडास करता सोनिया मोंतेरो. देवादीन मेरी गोन्साल्वीस एंजेलोर नागोरी. देवादीन फ्रांसिस डिसोजा ऑन 11th डेथ एनिवर्सरी मिरा रोड. देवादीन एंटनी. देवादीन कार्मिन लोबो आनी कुटुंब 10th डेथ एनिवर्सरी अलेक्स पिंटो कुडुपू. सर मरण पावल्या समेस आत्म्याच्या सलवासा पासत आयवन सिक्वेरा वालेन्सिया. कुटुंबा चललेल्या समेस मालकाड्यांचो उडास करता जॉन जुलियस डिसोजा. देवादीन विल्सन सेरावो आनी मातयास सेरावो. 3rd डेथ एनिवर्सरी देवादीन पावलीन सेरावो निडोडी. देवादीन जोकिम संतान साल्डाना उर्वा. देवादीन आयवी मेटिल्डा डिसोजा आनी जॉन फ्रांसिस डिसोजा हेन्नोर मँगलोर. देवादीन JB पायस ताणे वेस्ट. 7th डे रिमेंबरन्स देवादीन सिरिल फुटाडो मँगलोर. आनी सर मरण पावल्या आमच्या मालकडा पासत मागया. सासनाचो विशय दी तांकां येसोमया निरंतर प्रकाशांचेर फांगो दी. समाधानेन ती विशय घेवन दीत. आमेन. मरण पावल्या समेस बर तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दीत. आमेन. आमी दिमी घालया, तकली बागावया आनी बोपय सक्रमांतल्या जेजूचे आशिर्वाद आमी जोडया. मोगामच्या आयतारांत उडासोरा विशेष रेतेर हांगासर युवा जाणां खातीर आसा. ती कोंकणींत आसतली, सांगाता इंग्लिशी सांगाता आमी सांगाता दितले हांव इंग्लिशान ती उलयतले हांव, कित्याक तरणाट्यांक इंग्लीश बरें येता. आनी आपुरबायेची ही युवा जण आपुरबायेचो युवा जणांचो संमेलन आनी युवा जणांनी आध्यात्मीक तरान फेस्त करून संतोशान आनंदान ही रेतेर करची. चड आनी चड युवा जणांन येया आनी दुसऱ्या प्रायाची ल्हानाय व्हडाय प्रायवंताय हांचे सांगाता मेळोन तरणाट्यां सांगाता मेळोन मोगाचें आमी सांगाता मेळोन एक बरी रेतेर करया येवच्या हप्त्यांत. आनी शनवारा कंडी जावन तुमी जाणात हांगासर हरी एक शनवारा रेतेर आसा 9 वरां तावन 1 वरां पर्यंत. कोणाकी साक्ष दिवंक आसल्यार 12:30 वरांचेर अवकाश. कावन्सिलींग जाय जाल्यार 1 वरांचेर अवकाश.
आणि तुम्ही जाणात म्हाका ह्या म्हयन्याच्या 11 20 आणि 8 20 आणि 9 आणि 30 तारखेर कन्नडांत एक विशेष रितीर आसा ब्रतान अँटनी राज पोट्टातावन येवचो आसा व्हडा संख्यान हांगासर लोक एकठांय जातालो 3 दीस तुमी सांगाता मेळोन कन्नडा भाशेन आमी देवाक अर्घ आनी होगलाब दिया तुमकां समेस्तांक वर्त्या कृपेचो दीस हांव मागतां आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रवेश गीत दैवगाना मुखांतावन गीत नंबर A13 526 पेज नंबर 24. बापा समोर सर्व आम्ही एकठांय झाल्या भक्तीन आणि माना भूत ते आयकोक आमकां समर्पण पोवी या बलिदाना या गावया सर एका स्थळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीता गाया आणि अर्गा दिव्या ताणे केल्या सरुकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो भोवमोगाचे जर तर सर्वेस्पर देव तुमकां एका वर्त्या मिसावाक आपयता तर तुमची प्रतिक्रिया कितें जावन आसा वॉट इज युअर रेस्पॉन्स आयच्या पयल्या वाचपांत मोइजेक देव एका वर्त्या मिसावाक आपयता मोइजे तक्षण म्हणटा हांव कोण इस्रायल परचेक फाराव रायाच्या हातांतले सोडोवंक हांव कोण त्या फाराव राया लागीं वसोंक पूण मोगाचें न्हू आमी जाणां कशें देव मोइजे मुखांत्र आपणाचें मिसांव तो पंथा पळयता बरें जालें मोइजेन देवाच्या त्या आपोण्याक पाळो दिलो दिनातलो जाल्यार देव कशें तरी ताचें मिसांव जारी करता आसलो पूण देवान दिल्लें ते वर्तें आशिर्वाद मोइजे होगडायता आसलो तुज्या म्हज्या जिवितांत मोगाचें हर एका दिसा हर एका घडये देव एक मिसांव आमकां दिवन ताचें देव आपोणें आमकां दिता आमी तयार आसा गीतें स्विकार करूंक हे आमी नियाळ करया एक घडीभर दोळे धांपया आमच्या अंतस्करणाचे दीस घालया सर्गीच्या देवा बापा निरंतरी तूं आमच्या काळजाच्या दारार बडयत आसाय परतून परतून आमकां तुजो अनुभव दिवंक आशेताय जायते फावटी आमी तुका तिरस्कार केला तुजो ताळो आयकूंक आमी इन्कार केला आमी आज बक्षाणें मागता सोमिया काकुतकर सोमिया काकुतकर सोमिया जेजू आमकां आमच्या पातकांतले सोडोवच्याक तूं ह्या संवसाराक आयलोय परतो त्याग सॅक्रिफायस कर त्या कुर्सार आमच्या पातकांची शिक्षा तुजेर घेवन वळवळांचें मोन तूं मेलोय तुज्या आमलीक रक्तान तुवें आमकां सोडयलाय पूण त्या कुर्सा मळी उबें रावन तुज्या कुर्साच्या मरणांतय आमची पातकां बक्षून बक्षाणें जोण घेवंक आमी इन्कार केल्ल्या पासत बक्षाणें मागता क्रिस्ता काकुतकर काकुतकर समिया जेजू तूं बापाच्या उजव्याक बसोन निरंतरी आमच्या पासत विनंती करनासाय ह्या संवसारांत देवा बापान दिल्लें मिसांव तूं आमकां उगडास हाडनासाय पण परतून परतून तें मिसांव हातीक घेवन तें पंथा पावोवन तुज्या कृपेन वावरूंक आमी फुडें सरनातल्या पासत आळसाय केल्ल्या पासत बक्षाणें मागता हांव सोमिया काकुतकर सोमिया काकुतकर सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो आमेन प्रार्थोया देवा आमच्या सर्गीच्या बापा वाट सुकलेल्यांक तुज्या स्वता सवूस वाटतून सुद्दां दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून परतून तूं आमकां फाटीं आपोवन हाडताय आमच्या जिणयेच्या चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी तोच भावार्थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासना आमेन निर्गमन पुस्तकांतलें वसाप मोइजे आपल्या मावा जेथरोचो
मिदियानाच्या याजकाचो बोकऱ्या हिंड सरयतालो. एक दीस तो आपलो हिंड आराणे उतरोवन गेलो आनी होरेबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो. थंय सर्वेस्पराचो दूत जळत्या उच्या रुपार एक जिलकुटा मदें ताका दिश्टीक पडलो. जिलकूट जळटालें, पूण तें लासानातलें तें ताणें देखलें. मैजेन म्हळें, जिलकूट कित्याक लासाना? हें पवित्र दृश्य, हें विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय. मैजे तें पळोवंक लागीं सरतालो तें सर्वेस्परान पळयलें आनी जिलकुटा मदें तावन ताणें ताका उलो केलो, मैजे, मैजे. मैजेन जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसां. देवान म्हळें, हांगा लागीं सरनाका. तुज्या पांयांच्यो वाणो काड, कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हांव तुज्या पुर्वजांचो देव, देव अब्राहमाचो, देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो. तेन्ना मैजेन आपलें मुखामोळ दांपलें, कित्याक तो देवा पळोवंक भियेलो. इस्रायलितांची बोब आतां म्हाका पावल्या आनी इजिप्तकार तांकां कशें दग दितात म्हूण हांवें पळयलां. तर आतां ये आनी म्हजे परजेक इस्रायलितांक इजिप्तांतली भायर हाडूंक हांव तांकां तुका पाराव्या सरशीं धाडटां. मैजेन देवा म्हळें, पाराव्या सरशीन वचूंक आनी इस्रायल्यांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव कोण? पूण देवान ताका जाप दिली, हांव तुजें सवें आसतलों. हांवें तुका धाडलां म्हूण कळच्याक कुणाही. तुवें म्हजे परजेक इजिप्तांतली भायर काडटास तुमी ह्या दोंगरार देवाची स्तुती करतल्यात. देवाचें उतार. देवाचे उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोच कनवाळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगळोच कनवाळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्परा करसी, जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसरूं नाका. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोच कनवाळो आनी दयाळ. तसो सर म्हजे अपराध बक्षिता, सकड हिंडाक वोकात दिता. मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोच कनवाळो आनी दयाळ. सर्वेस्पराची कृत्यां न्यायनितीची, जुलूम भोगतल्यांक तो नीत करून दिता. मैजेक आपल्यो वाटो ताणें उगडल्यो, इस्रायलांक आपली विचित्रां ताणें कळयलीं. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोच कनवाळो आनी दयाळ. उद्गार. Alleluia gavia somia करसिया ताच्या पवितावा होगळे कुसार्या. Alleluia gavia somia करसिया ताच्या पवितावा होगळे कुसार्या. सदैव तो बाप्पा सर्गा संवसाराच्या दनया, कित्या सर्गींच्या राजाचे गूट ल्हानांक तुवें उगडल्याय. Alleluia gavia somia करसिया ताच्या पवितावा होगळे कुसार्या. Alleluia gavia somia करसिया ताच्या पवितावा होगळे कुसार्या. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा, सर्गा संवसाराच्या दनया जाणत्या आनी बुद्धवंत तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना
आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक खुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. देवाचे उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समिया जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाच्यानो ह्या दिसांनी आमचें गमन मणिपूर राज्याचेर आसा. थंयसर मेथेई आनी कुकी जनांगा मदें या त्या आदिवासी लोकां मदें झूज चलोन आसा. ह्या हिंसा चलोन आसा. कुकी लोकां पैकी चड वचून क्रिस्तांव तांणी तांची इगर्ज्यो होगडायल्यात. 300-400 चड इगर्ज्यो देसवाड केल्यात. तांची घरां होगडायल्यात. 100 या 200 चड लोक मरण पावला. 60,000 चड हो क्रिस्तांव लोक तंबांनी या उक्त्या मैदानांनी रोकामळां थंय हांगासर वेळ करसून आसात. निराश्रीत जाल्यात. तरी तांचे मागणे तांणी रावोंक ना. सदां न्हीद म्हणल्यार बरी सांगाता मेळोन देवाक अर्गां आनी होगलाप दिवन मागणें करता आसतना तांचे मदल्या थोड्यांनी सांगलेलीं उतरां म्हज्या काळजांत केदाळे जागी आसात. तांचे पैकी एकली भयण अशें म्हणटा, देवान म्हाका एक अवकाश दिला म्हजो भावार्थ उक्त्यान पासरोवंक, हे धगधवणे वेळार सयत भावार्थ दवरूंक हांव मारतेर मरोंक तरी तयार आसा. म्हजो भावार्थ हांव सांडची ना. म्हज्या भावार्थाक ह्या कश्टा धगधवणे मदें हांव साक्ष दितली. सबार जाणांनी भावांनी भयणांनी दिल्ली साक्ष थंयसर मणिपुरांत आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आमच्या जिवितांत देव निरंतरी आमकां एक अवकाश दिता म्हणून भावार्थी पाती येतात. आमचे एक मुळावे आमच्या भावार्थाची एक देख जावन आसा. हे आमकां एक आदर्श जावन आसा. मोइजे ताच्या जिवितांत फारोच्या रावळेरांत एक रायकुंवर जावन जिवन आसलो. ताच्या तरणाटपणाच्या एका सुखी वरवीं ताणें फारोवाचें राज्य सोडून धावा जाय पडलें आनी थंयसर मिद्यानांत त्या मिद्यानाचो याजक जावन आसा जेत्रोच्या धुवे लागीं काजर जायचें पडलें आनी कुटुंबा जिवीत ताणें जियेचें पडलें. दोगां भुरगीं ताका जालीं आनी सांगातास थंयसर ताणें गोरवां सरयचें पडलें, बोकऱ्यां सरयचें पडलें आनी गोड्या दोंगरार आनी मैदानांनी तो बोकऱ्यां सोरोन आसतना एका तरान तो निराश आनी बेजारायेन भरलो. ताका कळीत नातल्या बरें होरेब पर्वताचेर पावलो. कळीत नातलेल्या बरी मोगाच्या भावार्थ्यांची आमची पात्यनी जावन आसा. आमच्या जिवितांत कळीत नातलेल्या वेळार आमी देवाच्या पर्वताक लागीं पावता, म्हणजे देवाच्या हजारपणाक आमी लागीं पावता. आनी तेन्ना देवाचो ताळो आमकां आयकता. जळत्या बोल्या द्वारी म्हळ्यार जळतें बोलें म्हळ्यार तो उजो संवसारी उजो न्ही. संवसारी उजो जाल्यार तें बोलें जळोन गोबर जातें आसलें. बगार दैवीक उजो तो जळटा आसतना आमचें काळीज देवाच्या मोगान जळटा आनी देवाचें दर्शन आमकां जातना देवाचें काळीज जेजूचें भोवपळीत काळीज आमच्या मोगान जळटा तें आमकां स्पश्ट धरता. आनी देव आमकां एक मिसांव दिता. पयलें देव आमकां बुजयता. देवान मोइजेक बुजयलें, तुजी बोब म्हज्या कानान पडल्या, तुजें दळदेरपण, तुजें कश्ट संकश्ट हांव सगळें जाणा, तुजें मातनी तुज्या लोकांचे इस्रायल लोकांचे आनी ते लोक तुजो न्ही म्हजो लोक, म्हज्या लोकांचे कश्ट हांव जाणा. पूण आतां हांव तुका धाडटां, तुका हांव धाडटां. मोइजेक हें चिंतूंक सही साधन्यांतलें. देवान ताका बुजयतना ताणें बरेंकन स्विकार केलें. ताका संतोश जालो. मोगाचें न्हू आमकां आंतरीक बरी भलायकी मेळटा आसतना, पेकोवणी मेळटा आसतना, सुटका मेळटना, कितें अजापां विजमिता जातना आमकां संतोश जाता. पूण देव म्हाका तुका म्हणटा, तुका हांव म्हजो जावन धाडटां संवसारांत. हेरांक म्हजो मोग वांटूंक, हेरांक म्हजो संदेश दिवंक, हेरांक म्हजे थंय हाडूंक. तेन्ना मात्र आमी इन्कार करता. मोइशेन म्हळें, हांव कोण त्या फारोवा लागीं वचोंक, हांव कोण त्या इस्रायल लोकांक सोडोंक पळया. पूण म्हाका आमी जाणा अकरेक देवच जिखलो. देवान मोइशे मुखांत्र ताचें मिसांव पंथाक पावयलें. मोगाचें हांव देवाचें मिसांव स्विकार करून तयार आसा सांगिना. हांव तयार नासल्यार देव ताचें मिसांव कशें तरी तो पंथा पावयतलो. पूण आमी मोगाचें न्हू देवाच्या त्या आपोण्याक पाळो दिवया. आयच्या वांजेलांत पळय जेजू कितलो संतोश पावता. बापा हांव तुका अर्घ आनी होगलाप दितां. ल्हानांक ह्यो संगती उगडापे केल्ल्या खातीर. कोण ते ल्हान? जेजूच्या भोंवतणी आसात ताचे आपोस्तल, शिकानातलेले सादे बोळे मोगोर आनी सादे मनीस. तांकां देवान उगडापे केलां. कित्याक तांणी समियाचो पाटलाव केलो. त्या काळार व्हड व्हड जाणवायन भरलेले फारिजेव शास्त्री ग्रेस्त मनीस आसले.
तांणी पाटलाव केलो ना. कोणें समी असो पाटलाव केलो तांच्या विशयान समी संतोश पावता. त्या जाल्यार ल्हानांक साद्यांक बोळ्यांक देवाच्या रासाचे वर्त संगती उगडापे जाल्यात. बापान तांकां म्हजे सरशीं वडलां आनी हांवें तांकां उगडापे घालां. बापान वडल्या करीत, बापान विसरल्या करीत, जेजून वडल्या करीत, जेजून विसरल्या करीत मोगाच्यान आमचें मिसांव आमच्यान करूंक साध्य. तर मोगाच्यान एक घडी बरें दोळे धांपून देवान दिवचे ते संदेश आमच्या काळजांत जगोवन दवरया. आमच्या जिवितांत देव आमकां साहित्य अवकाश दिता आमच्या भावार्थाक साक्ष दिवंक. असल्या संदर्भांनी देवाक मानवा सारकी साक्ष दिवंक, देवाच्या आपोण्या पाळो दिवंक देवाचे कृपा जावन घेवच्या खातीर कोंड्या आनी वायना सवे आमकांच आमी देवाक भेटोवन दिवया आनी भेटोवणेचें गीत भक्तीपणी आमी गावया. गीत नंबर D11 542 पेज नंबर 42. दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सर्देनी घेऊन आयल्या खालतेपणी नितळ निर्मळ मने. जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुझे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही काणी. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या दाबार सर्वस्फोर मारून घे. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोदेदारांनी सासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. प्रितीन तुवें मनशाक रोसलोय नितीन तुवें ताका शिक्षा दिली तर क्रिस्तमच्या समया वरवीं दयेन तुवें आमकां सोडयली. देखून देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगात आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी महिमा गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू आमी होऊन गाता आणि हे कासितले पियेता तितले पोटी तू वैभवान येस आम्ही तुझे मरण परगडता. बापा जेसूच्या मरणासा आनी जिवंतपणासा आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडोणची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पुराक्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हांव समेस्तांची दाय कर मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुसे तिसपती भगवान दमदता आनी सोर काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर विशेष करून आमचो घडणार सार नोल जॉन्सन जोसेफ रेनार्ड मेर्स एसपीडीचे मार्तीर भाव तांचे बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. जेजू सगळीं मेळोन देवाचें राज आमचे मदें येवं दी. न्याय नीत माया मोग सेवा एककोट सगळ्या संवसारात राज करून दी म्हणून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त काय दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या चडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशान तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. विचारच वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळें. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवड चलयताय सासनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे असो. माया म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें म्हणजे दोनशे म्हाका फावना पूण जेवतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर E2 508 पेज नंबर 48.
काळीज मुझे राखून असा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रे गान हाव लाले नसा दुनिया तुका सेवच्या अंकाराच्या जिवितांतल्या प्रकाश तुझो पांक सर्गीच्या त्या जेवणाक तुझ्या सोम्या म्हाका बस काळीज मुझे राखून आसा सोम्या तुझ्या येण्या पत्रे गान हाव लाले नसा दुनिया तुका सेवच्या अत्रेकाच्या कुमगाराचे मागणे करया मोगाळा जेजू जेजू तूं भोव पयस सक्रामेंतांत सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय आसाय. म्हज्या काळजांत काळजांत हांव तुका स्वागत करता स्वागत करता. म्हज्या संगत तूं राव सोम्या सोम्या बापाचो ताळो बापाचो ताळो हांवें आयकाशें कशें म्हज्या आत्म्याचें खान मातशें कान तूं उघड उगड देवा बापान दिवचें मिसांव तें मिसांव हांवें म्हज्या जिवितांत जिवितांत जारी करूंक जारी करूंक कठीण परिश्रम हांवें करी शंकर शंकर म्हजेर तुजे आशिर्वाद घाल आशीर्वाद घाल म्हाका दिल्या देव आपोण्यात देव आपोण्यात वर्तो संतोष संतोष म्हाका फावो कर म्हाका फावो कर. आमेन आमेन. प्रार्थोया सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला ह्या पवित्र रितींत परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अधीक अधीक वाडो हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सर्वपदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. मोगाच्यान हांगासर कोंकणी रेतेर जावन आसा वस्तेची रेतेर त्या रेतेर वांटो घेतल्या समेस्ताचे त्या सांग खातीर मागोवंक विसरा नाकात तशेंच पाद्रापाचें घर जावन आसा तें बांदपाचें कार्य बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागा शनवाराचे दीस विसरा नासतना कितलो पावस आयल्यार मोगाचें नांव आमी सांगाता मेळया 9 तावन 1 वरां पर्यंत रेतेरींत देवाची कृपा जोड घेवया वसोन याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार म्हण गीत नंबर F4 554 पेज नंबर 64 उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या करगा दिल्या तेण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत बोलत्या उपकार ताचो बाबुड्या दिसान दीस तूं आमची जतन घेता विघ्नां अनवारांनी राखून वता सतानी ती जीव कादार दिता जिविताचे वाटेन चलयता उपकारी काळजान दिनवा शिमोना सोम्या अर्गा दिल्या तेण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत मोरत्या उपकार ताचो बाबुड्या मोगाळ पुत्र सोवे ओंकार मरी आशीर्वाद दिवं आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन नेर आमकां आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.